बापा आमचो तूं मोगोरताय, आमचे मोदेचे सूख धाडटाय, मोगोर दिन वाचलाको आपले जिवीत तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पवार विश्वास मोगून जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पवार विश्वास मोगून जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पवार विश्वास मोगून जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पवार विश्वास मोगून जाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोकी मिस्किता ताच्या पयल्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी ताच्या गोरब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. दुसरें ते भेटयता ज्वानिता फेर्नांडीस आपल्या गोरब्याच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या आत्म्या पासत. आयज क्लॅरिसा डायस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. आमच्या जण एकल्या पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आनी ह्या संवसारा पासत आमचे मागणे देवाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, उपकारी मन देवाक उपकारता, उपकारी काळीज देव मानून घेता. पूण जायते पावटी देवान आमकां इतलें बरें केलां आसतनाय आमी अनुपकारी जावंक पावल्या आनी मनीस कशीं आमचें अनुपकारपण जायते पावटी एकामेका सवें आमी दाखयलां. असल्या सगळें आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटादारूच बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्व देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्पद्विदार देवा, जेजून नेमलोल्या थीर खोडपाचेर तुजी पवित्र सभा तुवें स्थापल्याय. एमकोंडाचे पदवेक तिचेर जैत व्हरूंक तूं कदींच दिनाय. तर भाग्योंत लियांव श्रेश्ठ गोवड्याचे विनवणेन तिका तूं तुज्या स्वतान घट सांबाळ आनी संवसारांतल्या आडकोडी मदें तुजी शांती तिका निरंतरी भोगूं दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. सांडवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. राजानो, आयकात आनी समजून घेयात. पयशिल्ल्या गांवाच्या नितीदारांनो, शिकात. पुस्कळ लोकांचेर अधिकार चलयतल्यांनो आनी आपणाकाल खूब लोक आसात म्हूण गर्वान बोल्लोल्यांनो, आयकात. कित्याक पदवी तुमी सर्वेस्परा सावन घेतात आनी तुमचें रायपण भोव वर्त्या देवा तावन येता. तोच तुमच्यो कन्यो कोसाक लायतलो आनी तुमची मनां विस्काटावून पळयतलो.
ताच्या राजाचे कारभारी कशे तुमी प्रामाणीकपणान अधिकार चलोवंक ना जाल्यार आनी ताचे कायदे पाळूंक ना तर वो देवाक जायते भाशेन तुमी वागूंक ना जाल्यार ओवचीत आनी कापेरनाऊम तो तुमचेर देंवून येतलो. उंच जाग्याचेर आसलेल्यांक आनी प्रवाद्यांक कडक जोडटी रावता. ल्हानविकाक दोळ्यायेन बोगसोने मेळटलें, पूण बोलवंतांक बोळान कास पडटली. कित्याक सोगता सर्वांचो दोनी कोणाचेच मुखार हालचो ना आनी खंयच्याय व्हडपणाक तो मान बागोवचो ना. कित्याक ल्हानाक तशें व्हडाक ताणेंच केल्यात आनी सोगल्यांक एकेच तरेन तो सांबाळटा. पूण प्रवाद्यांक कडक जोडटी रावता. होय जुल्मोदारांनो, तुमी जानवाय कितें तें वळखूंक आनी तिचेर आड वचना जावंक हांव आतां उलोयतां ती उतरां तुमकां कितें पवित्र वस्तू पवित्रपणी सांबाळटात तांकां देव पवित्र म्हूण लेखतलो आनी पवित्र वस्तूचे शिकवण घेतला तांकां तातूंतूच आसरो मेळटलो. म्हणटोच म्हज्या उतराक आशेवन रावात. ती उतरां ओत्रेकून ओत्रेकात आनी ती तुमकां शिकवण दितली. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. जाबाब. उठ देवा, प्रितुमेची मनसुबी कोर. परतून म्हणया. उठ देवा, प्रितुमेची मनसुबी कोर. दुर्बळाक आनी अनाथाक न्यायान राखात. दोळदिऱ्यांक आनी दुबल्यांक नीट करून दियात. दुर्बळांक आनी गरिबांक सोडोयात. नश्टाच्या चोपक्यांतलीं तांकां निवारात. जाबाब. उठ देवा, प्रितुमेची मनसुबी कोर. तुमी देव, तुमी सगळे भोववात्या देवाचे पूत अशें हांवेनूच तुमकां सांगून दिल्लें. तरी आसतना हेरां मनशा भाशेन तुमी मरून वेतल्यात. खंयच्याय कुरवा भाशेन तुमी सकला पडटल्यात. जाबाब. उठ देवा, प्रितुमेची मनसुबी कोर. उद्गार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. जाता तें जावं सगळ्या वस्तूंनी आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केल्लें तेवाक जाय. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुजालेमाक वेता आसतना सामारिया आनी गालिलिया हांचे शिमे वयल्यान वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार कोड फुटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू गुरुजी, आमची काकूट कोर. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितोळ जाले. तांतल्या एकल्यान आपूण नितोळ जालो म्हूण देखना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून ताणें ताका आर्गां दिलीं. आनी तो सामारियेकार आसलो.
जेसून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या पुरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिसती पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रिय भाव भयणीनो, उपकारी काळीज देवाक मानवता. अनुपकारी काळजाक ओ अनुपकारी सुवयांक एके भाशेन देव मनसुबेक लायता. उठ देवा प्रितुमेची मनसुबी कर. आयज जबाब स्तोत्रान हो जबाब आमी दिला, उठ देवा प्रितुमेची मनसुबी कर. मनसुबी कोणाची? आयची दोनूय वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार दवरीत जाल्यार एके वाटेन आसात राजा आनी जे राजकी पदवी घेवन आसात ते, म्हणजे आमचे पॉलिटिशियन्स आसा तांकां आयज काय बरो संदेश आयच्या जाणवायेच्या पुस्तकांतलो मेळटा. तेच बरोबर दुसरो संदेश आमकां सगल्यांक, जांचे सवें देवान कितलें बरें केलां, दिसाच्या दिसाक देव आमकां जायतें बरें करता. राजानो आनी राजकी पदवी आसलेल्यानो आयचे जाणवायेचें पुस्तक जशें उलो मारता, तुमची पदवी जी आसा ती तुमची न्हय. ही राजा आनी राजकी मनीस जे आसात, पॉलिटिशियन्स जे आसात, आमचे MLA, मिनिस्टर, पंच, सरपंच आसात, तांकां सगल्यांक ही जी राजकी पदवी दिल्ली आसा ती देवाची पदवी. आनी देखूनच उपकारी मन दाखयतलो राजा देवाक जाय ते भाशेन आपलें राज चलयता, आपणाक जाय ते भाशेन न्हय. वो सगळें आपणाचे पदवेचें म्हूण न्हय, पूण देवाचे पदवेचें म्हणून आपूण देवा मुखार खालती जाता आनी परजेची सेवा करूंक आपणाक धाडला तें मानून घेता. हें ताचें उपकारी मन, हें ताचें उपकारी काळीज आमच्यान म्हणूंक जाता. जेन्ना देवान तुका पदवी दिल्या, देवान तुका गिरेस्तकाय दिल्या, देवान तुज्या हातांत जुट्टी दिल्या, ती तुजे पासत न्हय, पूण ही पदवी, ही जुट्टी करीत भाशेन हें देवाचें राज ह्या संवसारान बांदून हाडूंक. म्हणजे पर्जा जी तुज्या खाला आसा ते पर्जेक बरेपण दिवं. कित्याक आमचो देव बरेपणाचो देव, सगळें बरें आसा तें देव मनशांक दिता. आनी बऱ्यांतली बरी देणी जी देवाची आसात तातूंतलें एक व्हडांतलें व्हड देणें म्हणल्यार आमची बरी भलायकी. कित्याक दिसाच्या दिसाक आमी जरी तर वावर करतले, आमी दिसाच्या दिसाक बरे भाशेन जियेतले आनी देवान जी रचना आमचे पासत केल्ली आसा ताचो आमी खरो आनंद घेतले जाल्यार आमकां भलायकी एकदम गरजेची. जरी तर आमचे लागीं भलायकी ना जाल्यार हेर सगळें जें कितें आमचे लागीं आसा, ती मागीर पदवी जावं, ती गिरेस्तकाय जावं, तें आनी कितेंय जावं, तें आमच्यान ताचो आनंद घेवंक जायना. वी कॅनॉट एन्जॉय द गिफ्ट्स गिवन बाय गॉड. तर देव जरी तर आमकां भलायकी दिता जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, आमची भलायकी जेन्ना बिगडलेली आसा तेन्ना आमकां परतून जेन्ना ही भलायकी मेळटा तेन्ना आनिकूय आमी खुशाल आनी देवा सवें उपकारी जावपाक गरज. हे 10 जाण खोडकारांची खबर आमी आयकल्या जे जेजूशी आयिल्ले. ओ जेजू त्या वाटेन वेता आसतना तांणी ओळखून घेतलेलें की हो देवाचो पूत, हो सोडवणदार, आनी ताच्यान आमकां बरें करूंक जाता. देखून पयसूच रावन देवा लागीं मागलेल्या भाशेन तांणी जेजू लागीं मागलें, जेजू आमची काकूट कर. आनी जेजू काकलुतसार देवाचें मूख. जीजस इज द फेस ऑफ मर्सी ऑफ गॉड अशें आमी म्हणटा. जाल्यार ही काकलूत तांचे सवें दाखोवन जेजून तांकां बरें केलें. वचात आनी तुमचें आंग यादनिकांक दाखयात. यादनिकांक कित्याक दाखोवप आंग? यादनीक त्या काळार म्हणल्यार न्हयच फकत बेश्टे यादनीक, ते वैजूय बी नासताले. म्हणटच जरी तर कोण कोडाच्या दुयेंसान पडलेलो आसा जाल्यार तांकां भायर आयताले. समाजान तांच्यान रावपाक जायना. जे भशेन आतां आमकां हें बरे भशेन समजतलें, जेन्ना ही कोविडाची महामारी आमचे मदें आसा, कोणूय जरी तर इन्फेक्टेड जालो जाल्यार ताका क्वॉरंटीन करताले. तांणी दुसऱ्या मदें वचप ना.
मास्क घालून आमी येता सगळीं मिसाक पासून की आमकां जी पिडा जाल्ली आसा ती दुसऱ्यांक वचोंक नाका आनी दुसऱ्यांक जाल्ली आसा जाल्यार ती आमकां येवपाक नाका, कित्याक आमची भलायकी बरे भाशेन सांबाळूंक जाय. जाल्यार ज्या कोणाक दुयेंस जालें, जे कोण मरणाचे तोणेर आसले, जायतीं जाणां आमी मरणाचे तोणे वेल्ली साल्वार जाल्या आनी देवाक आमी आर्गां दिल्या. उपकारी मन, उपकारी काळीज, जेन्ना आमची भलायकी देवान परतून आमकां दिल्या, रेस्टोर्ड इन हेल्थ, जे भाशेन हे 10 कोडकार तांकां आपल्या भलायकेन हें रेस्टोरेशन मेळ्ळें, हें बरेंपण मेळ्ळें, तांतलो एकलो त्याच वेळार जेन्ना आपणाक आपूण बरो जाला म्हूण ताका कळ्ळें, परतून आयलो कित्याक देवाक आर्गां दिवपाक जाय, देवाक दिन वाचपाक जाय. देवान ह्या मनशाक जेजूक धाडला जाल्यार देवाची तुस्त करून तो आयलो, ताचे वरवीं आपणाक बरेपण मेळ्ळां, आपली भलायकी मेळ्ळ्या, देवाक आर्गां दिलीं आनी जेजूची तुस्त केली, ताका दिन वाचलो. भावा भयणीनो, आमचे सवें देव जायतीं बरेपणां करता, न्हयच फकत भलायके वाटेन, हेर दुसरेय वाटेन, जावं आमचे जॉब्स जायते फावटी, आमी चिंतलेलीं आमची कामां जायच नासलीं, आतां जालीं अकस्मात, आनी कितें तरी आमी करूंक सोदताले हांव जायनासलें आमचे लागीं, आनी देव आमकां एक वाट दाखयता आनी करून दिता. आमची कामां जावचे पयलीं आमकां जेन्ना जाय तेन्ना घडये आमी मिसाक येता, जावं तरणाटीं भुरगीं पासून एग्जामी लागीं पावता तेन्ना मिसाक येतात, देवाशी पावतात, आनी त्या उपरांत मागीर कितें आमकां जें कितें मेळ्ळ्या उपरांत देवाचो उगडास कितलो येता, आमकां पदवी मेळ्ळ्या उपरांत आमी देवाक थंयसर कितले दवरता, आमचीं कामां जाल्या उपरांत, आमकां भलायकी मेळ्ळ्या उपरांत देव थंयसर कितलो आसा. तर देवाक आमी सदांच उपकारी रावंक आनी हे भाशेन आनिकूय देणी घेवंक आयज आमकां उलो. तर हे आयचे मिसाचे भेटेन आमी आमचेंच अर्पण करुया, भोव करून आमचें दिनवाशी काळीज देवाक उबारुया. सगळीं बरेपणां जीं कितें आमकां मेळ्ळिल्लीं आसात देवाक दिनवासुया. आनी जरी तर आमी अनुपकारी जाल्या, जावं देवा सवें वो मनशां सवें, जे मनशांनी आमकां बरें केल्लें आसा तांचे सवें जरी तर अनुपकारी जाल्या जाल्यार बोगसणें मागुया. नव्यान आमी हे उपकाराचें काळीज तांकां दाखोवया आनी हे भाशेन हेच उपकारी काळीज दाखोवन ही मिसाची भेट ह्या दिनवासनेच्या मनान आमी बापाक भेटोवया. Kalvaraco jon, unut Bapa, Miliczer porok, atang zata. Tu soc mogan pun, to peituj ka, taka ek mota, igos mata. Mogal Bapa, doyal nodre, Mogal Bapa, doyal nodre, i betoni, manon tunge, i betoni, manon tunge. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या लावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुजें दुर्लभ मुखामोळ तुजे पवित्र सभेचेर परजळून दी आनी तूंच तिचें जिवीत चलय. अशें आमचे गवळी तुका मानतात तसले जावं आनी तुजो हिंड सगळे कडेन वाडत सुदारत वचत. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारां सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लियाव श्रेश्ठ गवड्याक तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. उपकारी काळीज देवाक आवडटा. आमचे सवें देवान जायतीं बरेपणां केल्यान, जायती पावटी मनशांचे वरवीं आमचे सवें बरेपणां केल्यान. ह्या सगळ्या बरेपणा पासत आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या पासत आमी दिसाच्या दिसाक आमचो उस्कार घेता, उदक पियेता आनी ह्या सगळ्यो वस्तू आमचे सवें बरी जात्यात देखून देवाक आर्गां दिवया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी
आनी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesu moja kirkol mosot mo Munchang salya tarchivi tudzedli Tori tuche kalismo vatole Maka dosos sodun mutsunaka Tori tuche Realismo vadole Maka dosos Surun mutsunaka Tanbuk lang liang Mojaot miang Jesu Moshe kantut Sorga velya unya Ye Jesu ye Tuka ashorauta तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना ये जेजू ये तुका आशेन रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना तुजो हात लावन एकेच कोटकेन जेजू कोट फुटलो ल्यो कुडी जाल्यो निर्मोल पातकाचे कोड म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मोल करून दवर पातकाचे कोड म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मोल करून दवर
प्रार्थुया. बापा, सर्गींच्या जेवणान तूं पोसताय ते तुजे पवित्र सभेक सदां तूं राख आनी चलय. शाण्या आनी धिरादीक गवळ्यां खाल तुजी सेवा करूंक तिका स्वतंत्रताय मेळूं आनी आपलो भावार्थ ती अखंड सांबाळूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या एका पातक्याक निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. सगळो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, एक आकुतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे, चुरचुरे कोर म्हजे, हांव आयकता हांव आयकता सगल्यांनी तुका सगळ्यांनी तुका पाचारलेली पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवाशा आनी बरवशा पातक्यांच्या पातक्याच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी म्हजो बोरवासो बरवासो पाव म्हाका पाव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू जेजू क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या उगोड तुझे उगोड तुजे हात म्हाका म्हाका एका दुर्बळ एका एका दुर्बळ पातक्याक पातक्याक जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजी सासनाची तुजी सासनाची चाकून कशी. चाकोन कशी. हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताची काकुती हो विस्वास हो विस्वास तुजे ताय तुजे थंय खात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सोत मानता सोत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासनाच्या साल्वासावाची सालोसावाची कोटा कोटा जायते पावटी जायते आदी फावटी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली. पडली. कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना. उलो केलो ना. हांव जाणो हांव जाणो तुजे मजतीन तुजे मजतीर हांव जोयत वतली. हांव जोयत वतली. हांव जाणो हांव जाणो तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. मजत दितेली म्हूण. जोर हांवें जोर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्या तुजेर पातयो तुजेर पातयो पूण भियेता पूण भियेता पातकाचे ताळणेक पातकाचे ताळणी तुजो आदार तुजो आदार मागोना जायत मागोना जायत म्हूण आनी बाडीत आनी म्हूण बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. म्हजो आत्मो हो तर हो तोर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय. तुजे थंय. आनी हांव आनी हांव प्रार्थून मागता प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं. म्हाका तो मेळूं. ओदीक करून ओदीक करून एमकोणाच्या एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार चापक्याच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूं उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका आनी म्हणूंक तुका ए माये ए माये आदार म्हाका दी. आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडूं हांवें सांडूं म्हज्या देवा. म्हज्या देवा. आमेन. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कुपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा असुरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माय बापाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा असुरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माय बापाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा असुरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरी देवाची माय बापाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
भाग्यवंती मारये भाग्यवंती मारी आदार दी अदृश्टाक सांपडलेल्या मजत कोर अस्कोत काळजांच्या माग पोरचे पासोत जा शराती देवाच्या मुन्याऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या अस्तोऱ्या पासोत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोतींनी ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना खेरीत भाशेन सगळ्या पिडेवंतां पासत मागुया जितलेय जाणांनी आमचे लागीं मागलेलें आसा आपणा पासत माग म्हूण व जांचे पासत कोण मागतलो ना त्या सगळ्या पिडेवंतां पासत मागुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमिया म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजें शीं पावूं सोमिया आसूं तुमचे सोवे आनी तुमच्या आत्म्या सोवे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्यवंत सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाची खोंतीतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना आमेन शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे सवें आसूं आनी तुमचे सवें सदांकाल थगूं आमेन तुझी बरेपणा खुशीनी आठल्या तुझो कोणीत मोग कसो मोन मेस्तल्या तुझी पदवी खुशी पळयतेल्या तुझे उगार दोनया कशे बाळयतेल्या स्वर्गानी संवसार ही तुझी नोला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतया दाशुरादानी तुवें आमकां दिल्या सासनाच्या सासना गायता तुझी